पहिले आमी 4 जाण आसले भितर. मागीर ते 5 जाण पुलीस आयले. 2 PSI आशिल्ले आनी 3 जाण पुलीस कॉन्स्टेबल आशिल्ले. मागीर तेमी येताना तेमी आख्खे सिवील ड्रेसाचेर आशिल्ले आनी 5 जाण आख्खे ड्रंक आशिल्ले. तेमी 5 जाण ड्रंक आशिल्ले आनी डायरेक्ट येवन विचारपा लागले तुमी कोण रे गुंडा गुंडा म्हणून. डायरेक्ट येवन हेजेर अटॅक करपा लागले. समीर आनी संकेतान हेजेर अटॅक केले. हांवें पुलिसांक इन्फॉर्म केल्लें की हो मायनर आहा, हेका सोर्स आय म्हणून. मायनर आसून तेमी आमच्या मायचेर गाडी मारपा लागले. मागीर 5 जाणां मेळून पयलीं आमकां 4 जाणां अटॅक केलो. पिवन तेमी आख्खे ड्रंक आशिल्ले. पिवन आमकां मारपा लागले. हे सगळे हातीचे तेमी 10-10, 20-20 बेल्टांनी मारत आशिल्ले. तेमचे ते रबर बेल्टांनी मारत आशिल्ले आनी आमी मोठ्यान आवाज सुद्दां काडल्यार आमकां मारत आशिल्ले. ओग्गी रावल्यारूय मारत आशिल्ले. मारतना आमकां सगळ्यांकूय आमचे कपडे बिपडे सगळे काडपा लागले 4 जाणां पयलीं. काडटकीच आमकां 2-2 जण करून आमचे प्रायवेट पार्टार टायटली होल्ड करपा लागले. टायटली होल्ड करतना आनी आमचे जर आमचे लूज हात सुटले आनी आमचे आनी अटॅक करत आशिल्ले बेल्टांनी आनी सिटअप्स मारपा लागले 50-50, 60-60 आनी सिटअप्स मारता तेन्नाय मारता आशिल्ले. आनी मारपा टायमार आमकां म्हणटा आशिल्ले पुलीस वाला गुंडा है, पुलीस वाला गुंडा है. जर आमी गुंडा बी अशें म्हणून आशिल्ले न्ही आमचेर आनी मारत आशिल्ले. आनी मारतना जालें सगळे आनी विडियोय काडीत आशिल्ले तेमी आमचेर. विडियो काडटलो आनी लास्ट चैतन्य आपयले आनी मायचेर बुरशी गाडी मारत आशिल्ले तेमी. मागीर चैतन्य आपयले. चैतन्याक आपयतकीर चैतन्याकूय सेम नांगडो केलो. तेकाय मारपा लागलो. पुलीस वाला गुंडा म्हणपा लागलो. जर आमी अशे हात मुखार दवरता आशिल्ले. एकलो मारूत आशिल्लो तेन्ना म्हणपा लागलो पुलीस वाला गुंडा म्हणून चैतन्य कोहली. जर आमी पुलीस वाला गुंडा असले म्हणून तो गौरेश PSI येवन आमकां मारूत आशिल्लो. पुलीस वाला गुंडा है, पुलीस वाला गुंडा है म्हणून सांगल्यारूय मारता आशिल्ले, सांगूना जाल्यारूय मारूत आशिल्ले. तेमी आमकां 10:30 स्टार्ट केल्ले मारपा. रातचे 10:30 स्टार्ट केल्ले ते 3 पर्यंत तेमी आमकां मारला आनी आमकां काय खावपा बिवपा काय दिलें ना. उदक दिवता आशिल्ले आनी कानाचेर थापड मारतले. उदक पिवता आशिल्ले, कानाचेर थापड मारता आशिल्ले. मागीर तेमी जे जेवता आशिल्ले पळय 5 जाण ते लॉलीपॉप, चिकन लॉलीपॉप आमचे अशें करून शेवटून मारता आशिल्ले. घे रे खाया, तुमी हेच खाया, तेच खावन तुमचे रात काडात, हे काडात, ते काडात म्हणून आमकां अब्यूज करता आशिल्ले मायचेर पायचेर सगळ्यांनी. मागीर रातचे 3 आमकां जातकीर सकाळीं परत तेमी उठतकच आमकां सांगपा लागले आयले मरे मजा, आयले मरे मजा, तुमकां आनी खूब आसा. आनी म्हाका परत भिवपा लागले की आतां तूं भायर वचपा आशिल्लो न्ही रे, तुजे फॉल्स एलिगेशन मारून तुका सगळें तुजें करियर काबार करता. मागीर ते संकेतान परत आमकां आपयलें ऑफिसान. मागीर सांगपा लागलो तुमकां हांव सोडटा पूण कित्याक म्हणून सोडूं, कित्याक म्हणून सोडूं. मागीर तेणें आमचे पयशे डिमांड केले. कितले 20-30 हजार तेणें आमकां डिमांड केले. आमी सांगलें आमचे कडेन साहेब कांय ना, आमी आतां कामासून येयल्ले डायरेक्ट, आमकां काय आमचे कडेन कांय ना. आमी जेन्ना न्हिदता 10:30, 1, 2 उठटा आमकां तेच तकलेर भोंवत आसा की कोण आमकां येवन मारतलो, कोण कितें करतलो, हे करतलो म्हणून आमकां लज येता आतां कोणा मुखार वचपा. आमी कामां वचपा भुरगीं आतां आमी आतां कोण आमकां चाडयतलो, हे करतलो. आमकां आतां म्हाका दिसता म्हाजे इतलें आमचेर टॉर्चर जालां तकलेच्या हातून पण तेच घुंवता जेवता तेन्ना आमकां आमचे लायफाकूय आमकां कितें करून नाका तें जालां आमची लायफ. तंबाक बीन घासतालो. घासता आशिल्ले आनी अशी नाका कडेन अशें वाज नाका कडेन आमचे बोट करता वास घे घेवन कांचुलात मारत आशिल्ले. So because of this incident today, because these young boys have come out and they have spoken about the assault that has happened to them, many people have contacted them, saying that this is not the first incident that has happened in the police station, but there are multiple incidents. There are multiple incidents that happened in Maina Kurtari police station itself and other police stations across Goa, where such assault has happened, where the police have hit the people, made them sit naked in the police station. Okay, I appeal to the people of Goa and to the people of other states, if such incidents happen, please come out. Because we allow them, because we keep quiet, the police are allowing and doing whatever they want in the police station.